आता आमी पळयता तो हो रोड रोलर हो सदांच यूज जाता तो रोड जेन्ना डांबरीकरण करता नाल्यार पॉट होल जे पुरयता तेन्ना हो रोड रोलराचो यूज जाता। ही स्पेशली आमी ही स्टोरी करता ती म्हटल्यार आमी गोंयभर आतां सगळ्याक पळयता की आमी पॉटहोल्स जे रस्त्याक कशे ते पॉटहोल्स जावन रस्त्याची चाळण जाल्ली आहा ते आमी पळयता। खुबसो ऑपोजिशन आहा तेंच्यांनी बोवाळूय केलो की बाबा रस्त्या वयल्यान खंय तरी पॉटहोल रॅली सुद्दां काडली तेंच्यांनी की खंयच्यान होणके पडल्या कितें पडल्या थंयच्यान रॅली सुद्दां काडली ऑपोजिशनी आनी ऑपोजिशनान भरपूर हो विशय हो दामून थेयलो। आमी पळयले की जेन्ना न्यूजार नाल्यार बातमेचेर खंय तरी आमी जेन्ना पॉटहोल्स दाखयता थंय टेम्पररी ते रिपेर करता दुसऱ्याच दिसा घालून आनी रोड केलो म्हणून असो दाखयता न्यूजाचो इफेक्ट जालोय म्हणटा आमी ते पुरयतात पण दुसऱ्या दिसा व्हडलो पावस येता आनी आसा तशे ते होणके हे आसा तशे पॉटहोल्स पडल्या। सो ही स्पेशल स्टोरी आमी ही गोंयच्या जे पॉटहोल्स आहा तेजेर करता आनी स्पेशली ही करता म्हटल्यार आमी म्हापशेचे रोड आमी पळयता म्हापशा जे पॉटहोल्स जे होणके फोंडकुलां जाल्या ती म्हापशाची जे वाड्यांनी रोडांचेर आतां ह्या फोंडकूल हे रोडाचे जाल्ले आहा आनी ह्या फोंडकुला खातीर आमी एक 2 दीस पयलो एक 20 वर्साचो भुरगो तरणाटो भुरगो जो आपल्या मांडण्याच्यान कुचेले तो ट्रॅवल करतालो आनी ट्रॅवल करतना जे फोंडकुला तेका कट मारलो तेणे कित्याक गाडी आपल्या होणक्यान पडात म्हणून सो तेणे कट मारल्यान तो भुरगो आहा तो कट मारल्या कारणान ती रिटर्निंग वॉला तेजेर तो आपाडलो आनी आत्ताच तेजें मरण जाल्लें। आतां हे रिजन तेणे कट मारपाचें कारण म्हटल्यार पॉटहोल। सो म्हापशान आमी चडशे पॉटहोल्स आनी ते आमी पळयता आतां थोड्या कडेन आमी पळयता पावसान खंय तरी पॉटहोल्स जाल्या पण म्हापशान पॉटहोल्स जाल्या हे पावसा पयलींच आसले पॉटहोल्स ते केन्ना रिपेर जाल्ले ना आनी पावस जावनूय खंय तरी हे रिपेर जाल्ले ना। ह्या पॉटहोलाचेर आमी मुख्यमंत्र्याक गाठलो। मुख्यमंत्र्यान म्हटलें की चवथीच्या 5 दिसाच्या उपरांत ताजेर वेवस्थीत प्लॅनिंग करून डिसिजन घेतलें हांवें इन्स्ट्रक्शन्स दिला उरलेले पॉटहोल्स काडपाकूय हांवें सांगलां कारण पावस चडूच आशिल्लो म्हणून परत पॉटहोल्स जाताले तेय काडपाक लायल्या। गोंयभरच्या रस्त्याचे पॉटहोल्स ह्या 2 दिसांक मेजर मोठ्या प्रमाणात काडले वयता। पण आतां चवथ जाली सगळें जालें पण आजून पर्यंत खंय तरी पॉटहोल्स खंयसरूच म्हापशाचे तरी स्पेशली हे पॉटहोल्स खंय तरी आजून रिपेर केल्ले ना। सो आमी स्पेशल म्हापशाच्या खातीर म्हटलें ते आतां आमी म्युन्सिपाल्टीक आनी नाल्यार PWDक जे लागता तांकां सांगूंक सोदता बाबा म्युन्सिपाल्टीक रायट आहा थोडे लोबरां घालून तरी थंयसर एक पॅचवर्क कसो करचो म्हणून पण म्युन्सिपाल्टीन आजून पर्यंत कसलेच जे वाड्याले जे रोड आहा तांकां लागता ते कसलेच थंय म्युन्सिपाल्टीन काम करूंक ना। दुसरी आहा ती PWDक मेन रोड लागता म्हापशेचे म्हणजे तो म्हापशेच्यान पणजे वयता जाल्यार म्हापशेच्यान कलांगूट वयता ह्या रोडारूय पॉटहोल्स आहा ते PWDचें काम ते एक्चुली तेंच्यांनी कितें तरी काम करूंक जाल्लें आनी पॉटहोल्स सगळे भरूंक जाल्ले पण ते काम खंयसरूच दिसलें ना नायदर त्या म्युन्सिपाल्टीन पॉटहोल्स पुरयल्ले ना जाल्यार PWDनूय पुरयल्ले ना अशी ही म्हापशाची परिस्थिती आहा। सो आमी तुमकां सांगलें त्या पॉटहोल्सा खातीर जो एक्सिडंटान एकटो 20 वर्साचो तरणाटो गेलो तसोच दुसरे पॉटहोल्सा खातीर आनी कोणाचें मरण येवंक जायना म्हणून लोकांचें मागणें की बेगींतल्या बेगीन हे म्हापशाचे पॉटहोल्स आहा ते बेगींतल्या बेगीन भरपाचे अशी मागणी करतात। सो आमी तुमकां दाखयता तरी तुमकां दिसना म्हापशेचे रोड कशे जे रिपेर जायनासतना तशेंच उरला तरी ह्या व्हिडियोंतल्यान पळया आमी वाड्याचे जे रोड्स आहा रोडाची चाळण जाल्ली आहा कंडिशन आहा ती आमी एक करून तुमकां दाखयता। तर आमी पळोवया हे वाड्यावयले पॉटहोल्स जे जाल्यान म्हापशान तेजी परिस्थिती आतां कितें जाल्या।
तर तुम्ही पळयले की आमी सगळे वाड्यावयले मेन जे रोड आसा म्हापशा सिटींतले मेन रोड आहा त्या रोडाची हालत ते फोंडकुलां पडोन कशी परिस्थिती जाल्ली आहा त्या रोडाचेर आमी पळयले ह्या व्हिडियोंतल्यान. सो आमी सांगल्या त्या प्रमाणे खंयसर तरी दुसरो कोण त्या होंडकुलां पडोन कोणाचें आनी कोणाचें मरण जावंक जायना म्हणून हे म्युनिसिपाल्टीक आनी PWDक रिक्वेस्ट करता की बेगींतल्या बेगीन हे रोड हे करचे म्हणून लोकांची मागणी आहा. अशें आयकूंक येता की म्हापसा म्युनिसिपाल्टीक गव्हर्मेंटा कडल्यान रोड रिपेरा खातीर वा जे हॉट मिक्सिंग करपा खातीर हे पयशे सँक्शन जाल्ले आहा पण म्युनिसिपाल्टी कित्याक रावल्या ती कळना. सो हे म्युनिसिपाल्टी आतां पावस जावन करतले काय दिवाळीक लोकांक बरे रोड मेळटले काय येता त्या म्युनिसिपाल्टी खातीर जे इलेक्शना खातीर हे रोड करपाक रावल्या ते आजून प्रश्नचिन्ह आहा. साईदीप कदम वांगडा हांव म्हापशेच्यान ओमकार फारी.